186 पंचायतीच्या 1464 पंचायत प्रभागा खातीर बुधवारा 78.70 मतदान जाले। वेंचणुकेत नशीब आजमायिल्ल्या 5038 उमेदवारांचो फुडार 12 ऑगस्टाक थारतलो। सगळ्यांत चड मतदान 70 जालें। 70रीन 89.30% जाल्यार सगळ्यांत उणें म्हटल्यार 68.33% मतदान साश्टी तालुक्यांत जाले। EVM मशिनांचो वापर करिनासतना ही वेंचणूक जुन्या पद्दतीन बॅलेट पेपराचो वापर करून जाली। ताका लागून मतदान प्रक्रियेक कळाव जालो। 1-2 जाग्यांचेर जाल्लो बोवाळ सोडल्यार हेर बाकीच्या मतदान केंद्राचेर मतदान शांतिकायेन पार पडलें। संवेदनशील मतदान केंद्राचेर पुलिशेन खर बंदोबस्त दवरिल्लो। Total voting this time has taken place 6,26,496, out of which male voters were 2,99,707 and female voters were 3,26,788. Again, this time the female voters were more. The total percentage of voting this time entire state of Goa is 78.70%. In North Goa, we have 81.45% and in South Goa, we have 76.13%. The highest voting has taken place in village Panchayat Navelim of Bicholim Taluka, which is 93.33%.